Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. आम्ही कोणाच्या टीका वैयक्तिक टीका करीना, कोणाच्या पक्षाच्या कोणाच्या व्यक्तीच्या. जीत आरोलकर ही एक विचारधारा असा, त्याचे आम्ही समाज कार्य पळोवन आम्ही ते विचारधारेक पळोवनच आम्ही हे कार्य पुढे घेतलेले आसा. प्रेमापोटी आज हांगासर जमलेले आसात आणि आम्ही एकच ध्येय दवरला आणि निश्चय केला की या वर्सा येणाऱ्या इलेक्शनाक जिताक आम्ही सपोर्ट करतले. आज खुशीचो दीस. पालया गावात एक स्ट्रॉंग असो पॉवरफुल एक लीडर पालया गावचो सागर तिळवे जो आमकां आयज एमजीन प्रवेश केल्लो हा. कॉंग्रॅच्युलेशन एंटायर तेजी टीम, प्रसाद आणि अर्जुन एक सरपंच आणि बाकीचे त्याचे कार्यकर्ते सगळे सपोर्टर्स वेलविशर्स सगळे फॅमिली सगळी आयज हांगासर प्रेझेंट आहात. खरें बरें दिसता की पालया गांव सदांच आमी म्हणटाले की आमचे कार्यकर्ते आसलेत कार्य करताले, पूण आयज आमकां आमची पार्टी मोगो पक्ष ह्यो आनीक स्ट्रॉंग जाल्लो पालया गांवांत. आणि सागराक मागता तेजे कडेन रिक्वेस्ट आहा की पालये गांव आमची टीम आहा प्लस तुजी टीम आहा. तुजी आतां म्हणूं शकना, आमची एक टीम जाल्यार एक घर एक फॅमिली कशी. आमी केन्ना पक्षान येयल्या उपरांत एक कार्यकर्तो मेंबर म्हणनात, आमी आमचो भाव एक फॅमिली कशी ट्रीट करतात आणि ही फॅमिली आमकां फुडें वाडोवपाक जाय, ग्रो करपाक जाय. आणि जेन्ना हे करता आसतना आमकां पालये गांवांत जे जे प्रॉब्लेम्स इश्यूज जे सामान्य लोक हांगासर गांवचे नागरीक जे सोंसतात त्रास जाता ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आमी सदांच फुडें आसतले. आणि आता ते इलेक्शना उपरांत डेफिनेटली मोगो पक्ष हो सत्तेर आसतलोच आणि आमी जितले जाता तितले गांवा खातीर ह्या गांवा खातीर आनी मांद्रे मतदारसंघा खातीर जितले इश्यूज आनी प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करपा खातीर डेफिनेटली आमी फुडें आसतले.